सुरुवातेक आमी गायन घेऊया. गायनाचो अंक 828, पेज 14. Solves poranच्या मना नवे गीत रुजून गायात आमचे खातीर उचोया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस पोराच्या मना संतोषाने गीत गायता Solves poracia mana संतोषाने गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसूं. प्रदेशा बणी बाबनो, आमच्या 2 दिसा जिवितांतल्यान देवाचे बरेपण आमी ओळखून घेवन आनी आमच्या जिवितांतल्यान बरी फळां दिवंक देव आमकां आपयता. हेच तरेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवन करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून ह्या बेळार खाल देखायन तेच देवाचे बोगसणे आमी मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसतपागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakut kur, sumia kakut kur, sumia kakut kur. Krista kakut kur, Krista kakut kur, Krista kakut kur. Sumia kakut kur, sumia kakut kur. Sumia kakut kur. Moima deva kusorgi ani shanti tacia ischa sosari. Solves pora deva sorgicia raya solpudvida deva Baba. Ami tuka namaskar kotam, ami tuka vinvastam, तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटां. महिमा देवाक उचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शेळी. तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक उचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
eklots tu Ishvor, eklots tu Porvishvor. Mój Mateva kusurgi, ani shanti tacha ishta sosari. प्रार्थूया. सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, तूं अगणित मोबाळ्याचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकृतीन सर्व आमची पातकां बोगूस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, तो आपलो दाका मोळ्याचो मोग कोत्ता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एक बो पिस्कोळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खोडलो आनी गुंडे बाग काडून नितळ केलो आनी थंय उठून दाखवेळी लायल्यो. ताचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलें आनी थंय एक कोलंबी तयार केलो. ताका दाको जातलो म्हूण तो आशेन रावतालो, पूण जालो तो रानवट दाको. तर आतां जेरुजाल्याक रावतल्या न्हू आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाको दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाको कित्याक म्हूण दिलो? बरें, आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक येता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावून नाच करतलो. तो मोडचे खातीर ताचे मोदें ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळे तो पांया तळा मुस्तितलो. तो बांदी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिरगुटां जातलीं आनी काटे कुटे वयर सोदतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव तांकां हुकूम घालतलो. वय, इस्रायलाचे घराणे होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचे अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेल्ले विखरायलोले रगत प्रमाणीकपणाक रावतालें, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आमी म्हणुया, इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उठून एक दाखवेळ तुवें हाडली, राष्ट्रांक धांवडावून तुवें ती लायली. तिका फाटें दर्या पर्यान पावले, नदी पर्यान विस्तारल्यो ताच्यो आंखऱ्यो. आमचो जबाब, इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां ताचे आडे तुवें मोडून उडयलोय? वाटेर वेतात तितली हात घालून दाको काडटात. रान दुकर पळय कसो दुस्पोट कोत्तात. शेतांतली सावां ताचो पालो नाच कोत्तात. आमचो जबाब, इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमची शी परतून ये. स्वर्गांत थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लिपयलेले दाखवेळीक बाळगून सांबाळ. आमचो जबाब, इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी केदीस तुजे सोशिल्ली आमी कडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटोल्या. दोलबारांच्या सर्वेस्परा
आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सरवण मेळटली. आमचो जाबाब इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. घेवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणी करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेक आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवोन, गुणेज, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घोलोयात. कितेंय तुमी म्हजे कडल्यान शिकल्या वो घेतल्या वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचून तोखता तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दागाचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडव घालो. तातूंत गाणीक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोफूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकेचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबलें घेवन ताणें त्या कुळवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावट येवन ओदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिदेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो पळय ताचो दायजी येता, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याच दोनयेतच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या.
अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्ती यामागुची ह्या नांवाचें एक चेडूं ताचे आवय बापूय जपान ह्या देशांतलीं पूण ते भुरगेंच आसतना US अमेरिका ह्या देशांत ती मायग्रेट जाल्लीं, थंय रावंक गेल्लीं. ह्या भुरग्याचोय एक पांव फीट वांकडो आसलो, ट्विस्टेड, आनी भुरगे त्याला ते करतले कसले विफडास जायत ही सद्दां के भाशेन आवय बापायक सदां येताली. पूण आवय बापायन धीर सोडलो ना. ह्या भुरग्याकूय जायत्यो तरेच्यो फिजिकल थेरपीज ताणें खंय ताका दिल्यो. आनी खेळान आयस स्केटींग हे थंय शिक्षण चलतालें, थंय ताका क्लासीन खंय ताणें घाली. आनी भुरगे क्रिस्ती इस्कॉलाक वयचे आदीं सकाळीं 4 वरांचेर उठून खंय ह्या आयस रिंकान थंय वचून सद्दां ते प्रॅक्टीस करताले. आनी भयणी बाबांनो, ह्या ताच्या वावरांतल्यान ह्या ताणें केल्ल्या प्रयत्नांतल्यान सांगतात शी इज डेव्हलप्ड इंटू अ वर्ल्ड क्लास फिगर स्केटर. 1992 ह्या वर्साक 16वे विंटर ऑलिंपिक्स आल्बर्टविल फ्रांस हांगासर जाल्ले. तातूंत क्रिस्ती यामागुची आनी स्वर्ण पदक आपल्या US देशाक मेळोवन दिली. वॉन अ गोल्डन मेडल. तर सोंपोक ना. ह्या भुरग्यांक ताच्या मनांत जायतें उर्बण आसलें आनी जे खंय आपल्या सोंगी दुसऱ्याच्या भुरग्यांच्या जिवितान जायतो बरो प्रभाव ते हाडूंक सोदताले. आनी ह्या खातीर 1996 ह्या वर्सा ताणें ऑलवेज ड्रीम फावंडेशन हें खंय घडोवन हाडलें. आनी ताचो हेतू कितें काय, जीं भुरगीं एके भाशेन ह्या हातूंत वाडूंक सोदतात, जांकां हें बरेंपण आयस स्केटिंगांत ती घेवंक सोदतात, तांच्या जिवितान एके भाशेन वाडूंक, तांकां बरेंपण दिवंक, तांणी आपल्या जिवितान परजळीत जावंक, आपल्या भाशेन तांकांय बरेंपण मेळूंक, होच तिचो खंय खेरीत हेतू आसलो. भयणी बाबांनो, क्रिस्ती यामागुची आजच्या जिवितान ते बी पळयता काय ते भाशेन हे पळयताच घडीक ते उपकार नासले अशें दिसताले. पूण आपल्या ह्या वावरांतल्यान दिसा दिसपटी बरेपण झडून देवाचे कृपेन आनी आवय बापायच्या दारान आनी आपल्या शिक्षकांच्या बरेपणान तिणें हें बरेपण आपल्या जिवितांतल्यान दाखयलें. एके भाशेन बरीं फळां दितलें झाड ते जावंक पावलें. भयणी बाबांनो, आयचें वाचपां आमकां स्लोस कितें उलो करतात. आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां आयजायस प्रवादी काय म्हणटा आयजायस सॉंग ऑफ द विनयार्ड. हें ताचें एक खिरीत गीत. तातूंतल्यान तो पोरस आमकां एक भाशेन उगडापें करून दाखयता जी देवाची पोरसां बरीं फळां दिवंक चुकली तें तो आमकां सांगता. आनी ह्या खातीर देव असो उद्गारलेलो आमी आयकता.
तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण हांव रावतालो तो ताणें म्हाका रानवटी दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो सुद्गार देवाचे रिबन आयच्या ह्या अंतरगितांतूय आमी आयकता सो एके भाशेन उलोव करता इस्रायल पोरचे इस्रायलान शिगोराण्या ओस्त सर्वेस्पराचो दाखा बळो मानून घेता की जे बरेपण देवाक येता ते मनशाचे न्हय पूण देवाक वचचे म्हूण तो दाखोळ करता आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागन पावलू हे आपल्या पोरचेक उलो करून म्हणटा तुमी बरी फळां दितली क्रिस्तांवां तुमच्या जिवितांतल्यान तुमी जावची आनी खातीर उडगास करतना तो तांकां म्हणटा ही बरी फळां दिवंक कितें तांणी करचें काय मागणें करून देवाक आर्गां दिवन प्रमाणीक जावन निर्मळ आनी बरे मनाची जावन तांच्या जिवितांतल्यान ही बरी फळां पसरावंक तो उलो करता आयच्या शुभ वर्तमानान ही दाखा मळ्याची वपार आमी आयकल्या आनी वपारींत जेजू आमकां एके भाशेन दाखोळ करता कुलवाड्यांनी कशे भाशेन फळां दिवंक ते चुकले ते आमकां सांगता आनी ह्या वपारींतल्यान जेजू आमकां चवणेकल्या कितें उलो करून म्हणटा आमी बरी फळां दिवंक देवाच्या राजाची आनी पवित्र आत्माची बरी फळां दिवंक आमी जिवंक जाय म्हूण आमकां उलगास करता भणी बाबानो ही फळां आमच्या जिवितान कशी आमी दितले काय ही बरी फळां आमी दितले जातले जाल्यार कितें आमच्या जिवितान म्हत्वाचें काय पयले सुवातेर आमी आपलेपण आमच्या जिवितांतल्यान पयस जावया ह्या कुलवाड्यांक जो कुबलो एके भाशेन तांकां लागूंक दिलो तांणी तो आपणाच करूंक प्रयत्न केलो सगळें आपणाक मेळोवचें आनी एके भाशेन आपूण तांचे कडेन जावचें हें तांचें मौन जालें आमच्या जिवितान जेन्ना आपलेपण भरता आमच्या जिवितान जेन्ना आमी आपलेपणाचे जाता तेन्ना फुडें आमी दुसऱ्याचें वायट चिंता फुडें जाय तें दुसऱ्यांक पाड करूंक असले फुडें आमची अडचणी जातात आनी हे भाशेन आमी बरीं फळां दिवंक शकना आमच्या जिवितान आमी आपलेपण पयस जावया दुसरे सुवातेर आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी ओळखून घेवया देव जेन्ना आमकां जणकल्याक कितें जबाबदारी दिता जावं घडये आमच्या कुटुंबांत घडये आवय बापूय कशी जावं घडये आमच्या समुदायांत आमी वावरपी कशी जावं घडये आमी दुसऱ्यांक बरेपण शिकोवपी वो वेगवेगळ्या तरेनी आमकां वेगवेगळ्यो जबाबदारी आसात ह्यो जबाबदारी आमच्यो ओळखून घेवया देवान ह्यो जबाबदारी आमच्या हातान घातल्यात त्यो पुर्तेपणी पाळूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी ते फुडें व्हरूंक आमी वावरुया आनी हे फावटी आमी करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान बरीं फळां आमी दिवंक पावतले तिसरे सुवातेर मागण्याचें आनी दिनवाशी मौन आमी आपणावया बाबा जे सगळें आमकां मेळ्ळां तें देवा कडसून आयलां आनी देवा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना हें आमी ओळखून घेवची गरज आनी हे पासत मागण्याक आमच्या जिवितान आमी सागो दिवया आनी जे देवान आमकां जो देव जेन्ना सगळें बरेपणान आमकां भरता आयच्या पयले वाचपणां देवान इतलें बरेपण दिलें आसतनाय ही पोरजा एके भाशेन ही बरीं फळां दिवंक चुकता आमी देवा सवेन सदांच दिनवाशी जावया हें ओळखून घेवया जे देवान आमकां दिलां तें बरेपण ओळखून घेवन त्या देवाक सदांच आमी दिनवासुया आनी वरवीं जेन्ना आमी मागण्यांतल्यान देवाचो सांगात घेता देवाचें बरेपण ओळखून घेता आनी देवा सवेन दिनवाशी सदांच आमी रावता तेन्ना आमच्या जिवितान ही बरीं फळां आमी दिवंक पावतले तुरेंच तरेन आयज आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमच्या जिविताच्या एक एक पावलांतल्यान हेच देणे आमी विस्तारूंक आनी बरीं फळां दितलीं आमी जावंक किरीत कृपा आनी बोळ हे भेटेंत आमकां मागुया
हे वेळार आमचो सण एकल्याचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान अनेका स्थळान उच्चारुया. सोत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या असणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांभोवलो अंकवार मारिथान जल्मलो पोस पिलात खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्सणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आनीस भावार्थान हे वेळार आमचे सण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणा जावन सेवा करूंक देवाक लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे बरें करून फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. गरिबाक आनी गरजेक सांपडलेल्या आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी जाता ती उणिती आड वारूंक तांच्या हक्का पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देवाचे राज आमचे मदें हाजीर करूंक आनी समाजांत जियेतल्या सांगातान हातान हात घालूंक वावरूंक नवो समाज बांदूंक हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची करीत मागणी हे वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणान ही आमची सण एकल्याची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया. गायनाचो अंक C6 पेज 30. C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सगळे देणे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळिजमोचे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळिजमोचे.
जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानदा दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक हे सोडवणेची पवित्रेचो बरोबर आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना ताचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो ते तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेच्यो दोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापी केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. Povir, povir, povir Dolbaraco सर्वेस्पोर तू povir, povir, povir Dolbaraco सर्वेस्पोर तू Zorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखवेच्या आदी त्याने उडू घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षो निमेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक
करात. Bafartață gută purgătă ea. Jésus lumelo, Jésus জীবন জ্বালা, Jésus নভ্যাঙ্গে দলো, Jésus মেলো, Jésus জীবন জ্বালা, Jésus নভ্যাঙ্গে দলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उदगास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबो तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण ह्या गांवांची येतल्या सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तुज्या पोथी बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवास बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बऱ्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशीं नोंदरेखता. तर आमकां तुशीदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शिलेच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. ते म्हजे भितरीचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया गायनाचो अंक D44 पेज 73. तूं सर्गीचे गोडसाणीचो हुंडो परदेसांत तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो हे सदांकाळ जातूं गिराज आमचो तुजे विरेन आमच्यान जियोन येजो तूं सर्गीचे गोडसाणीचो हुंडो परदेसांत तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो हे सदांकाळ जातूं गिराज आमचो तुजे विरेन आमच्यान जियोन येजो एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजार सगळे काम सोर्गीचो हुंडो आमचे आवडेन एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजार सगळे काम सोर्गीचो हुंडो आमचे आवडे. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयज मिसाची मांडावळ केल्या मायंद दिवस समुदाय विठ्ठलदास तांकां आमचे खेरीत दिनवास. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक वालांकिनी समुदाय तेमा. सिमितेरींत तुमच्या मेल्ल्याची कुडी तुमी मोगान आनी मानान मातयेक लायल्या. हो फुंड तुमकां फक्त 3 वर्सां मेळटा. तिसऱ्या वर्सा मिसर उपरांत तुमच्या मेल्ल्याची यादिस्तीक दवरूंक हाडां जर तुमी दवरूंक सोदतात जाल्यार तुमी ती काडून घेवची. 3 वर्सां उपरांत तुमकां कळोवचें आमचो कायदो न्हय. आमी तांचे जबाबदार ना. आमची सिमितेर ल्हान आसा आनी फोंडाची गरज पडटा.
3 वर्सां उपरांत दुसऱ्यांक पुरूंक गरज पडटा तेन्ना आमी ते उगडटले. आतां कोणाचेच 3 वर्सां वन सुबेज उरल्यात तांणी बेगीन ते उगडून हाडां निचान घालचीं. दुसरे सुवातेर थोड्यांनी बेश्टी हाडां दवरून नीच ऑक्युपाय करून दवरल्यात. तुमी ते नीच घेतल्यात जाल्यार 2 म्हयन्या भितर तुमचे नीच आसात ती तुमी धांपून घेवची. नातर ते नीच खाली म्हूण आमच्या लिस्टार आमी बरोवन घेतल्या आनीक ते साफ करतले. उपरांत सोदूंक येनाकात, मागीर आमी जबाबदार ना. मनान दोचे तुमी नीच ते घेतल्यात जाल्यार 2 म्हयन्या भितर ते धांपून घेवचे. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. गायनाचो अंक F18 पेज 94. एकाच दोन्या देवा सगळीं आमी बोजुया. एकाच नीज देवाची सेवा आमी करुया. आतां खातीर सांगातान चलुया. एका मोनान सगळीं मोगान आमी जिवुया. एकाच दोन्या देवा सगळीं आमी बोजुया. एकाच नीज देवाची